मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसबोध 13 वोळ 23 ते 42. तेन्ना लोकांक धाडटूच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचेर चडशीं येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराचे वेपाऱ्याची समजणी आमकां दी. ताणें पोरतीपाळून तांकां सांगलें, बरें बी वोंबता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं. नेर नोस्त्याचीं भुरगीं. नेर वोंपलो तो दुस्मान, देंवचार. लुवणेचो वेळ काळाची संपादनी लुंवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच काळाचे संपादनेक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुताक धाडटलो आनी हे दुसऱ्याक पातक करूंक ओडून व्हरतात त्या सगळ्यांक आनी अधर्मी मनशांक ताच्या राज्यांतलीं जमोवन उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदन करून आनी दांत करकरावन आसतलीं. तेन्ना देवाक मानवलोलीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या वरीं पोरजोळटलीं. आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.